मी उलयता आणि आयज न्ही हांव तुमकां बरी एक सुंदर अशी रांगोळी म्हाजी फेवरेट ल्हानपणा पासून ती हांव तुमकां आयज काडून दाखयतां। आनी कितें जाणा हे रांगोळी फाटल्यान न्ही खुबशे अशे एक मनान आसा ते तुमकां सांगता। कितें जाणा एकदां आमच्या शेजाऱ्याक न्ही मारुतीचें देवूळ आसलें आणि जाली 35 वर्सां सुमार जातली हे गजाली। आणि आमी देवळान अशी वयताली न्हय एकले चली थंय बिराडाक आमच्या थंय रावपाक आयिल्ले ते न्ही रांगोळी घालपाक लागले। आणि रांगोळी कशी घालूं लागले तर सेम असलीच फुलांची घालपाक लागले। हांवें आतां घातल्या पळय तशी, म्हळ्यार तेणी इतले सारखे हे करून कलर बिलर आणि हे करून सिंगल एकूच हे घातलेले आणि मदीं पॉयंट घातलेलो आणि इतली सुंदर रांगोळी जाली ती, इतली सुंदर रांगोळी जाली पळोवपाक सगळ्यांनी वाव म्हटले। आणि कशी घातल्या पळय ते भुरगे आमकां कशेंच दाखयना जालें कशी घातल्या ती। हांवें भरपूर ट्राय केली, हांव ल्हान हरशीं म्हणल्यार हांवें भरपूर ट्राय केली आणि तकलेन म्हाज्या आयलें की हे म्हणटा ते अशें हेणी कितें तरी धुकलना फुडें म्हणून। आणि ही रांगोळी हांवें त्या दुसरे दीस देवळान परत गेलें हांव आनी टिचेरूच अशें पळयलें बोर्ड लावन आनी घरा येवन हांवें परत केली आनी सेम म्हाका करपाक आयली। तेन्नाच्यान ही रांगोळी म्हाजी फेवरेट आणि ही हांव सदांच सणांक घालतां। आणि आयज हांव तुमकां ही मुद्दाम शेअर दिवाळेच्या निमतान करून दाखयतां। इतली सुंदर दिसता, हांव चवथीक दिवाळेक घालताच ही। ती आतां तुमी पळया आणि तुमी घालूंक शिका आणि म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा। आणि तुमकां आतां सगळ्यांक हॅपी दिवाळी म्हणटा आणि तुमी अशी म्हाका सपोर्ट करा आणि अशीच रांगोळी घालून म्हाका सबस्क्रायब करा, लायक करा आणि थँक्यू तुमकां म्हणटा। आणि कितें आसता जाणा रांगोळी कोणाकूय येता पण थोडी जाणां बेश्टीत भियेता पळय ती मागीर फाटीच उरता। एकदां जशी घालपाक शिकली की ना सगळें येता।